श्रीलंका आतामेरेनच्या सगळ्यात खर आर्थिक संकष्टाक तोंड दिता। श्रीलंकेवेले हे संकट दिसान दीस वाढत चल्ला। ह्याच फाटभुंयेर श्रीलंका सरकारांतल्या सगळ्याच मंत्र्यांनी पदाचो राजीनामो दिला। सगळ्या मंत्रिमंडळान राजीनामो दिल्लो असलो तरी महिंदा राजपक्षे मात मंत्रिपदार कायम आसात। देशाचेर आयिल्ल्या आर्थीक संकश्टाचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षेन राष्ट्रपतींची भेट घेतली। हे भेटीक लागून प्रधानमंत्री राजीनामो दिवपाविशीं चर्चा चालू आसा। मजगती हे बसकेचे फाटभुंयेर महत्वाचे निर्णय घेवपाची शक्यताय आसा। राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्री सोडल्यार मंत्रिमंडळान राजीनामो दिल्ल्याची गजाल खरी आशिल्ल्याचे श्रीलंकेचे शिक्षण मंत्री दिनेश गुणवर्धनेन सांगले। 36 वरांचे संचारबंदीक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान तशेंच सरकारा आड बसको घेतिल्ल्यान पश्चिम प्रांतांतल्या 600 परस चड नागरिकांक अटक केल्या। सध्याचे आर्थीक संकश्ट आनी जिणे गरजेच्या वस्तूंच्या उणवाक लागून लोक रस्त्यार देविल्ल्याचे दिश्टी पडटा। मजगती हो विरोध मोडून काडपा खातीर श्रीलंकेन आणीबाणी जाहीर करून संचारबंदी लागू केल्ली। तशेंच व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी इंस्टाग्रामाचेरूय बंदी घातिल्ली, पूण आयतार दिस ही बंदी फाटी घेतली। सगळ्यो सेवा पुरायपणान तशेंच कांय प्रमाणात बंद केल्यात। एकीकडेन लायटीची पुरवण बंद आसतनाच जेवण, जिणे गरजेच्यो वस्तू, पेट्रोल, डिझेल, वखदां आनी हेर वस्तूंच्या तुटवड्याक लागून त्रासान पडिल्ल्या नागरिकांक थाकाय दिवपाक श्रीलंका सरकार पुरायेन अपयशी थारला। सरकाराच्या अपयशाचो निशेध करपा खातीर कोलंबोत एकठांय येवपाचो निर्णय लोकांनी घेतला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।